दुसरो जो विशय आसा इंट्रस्टींग तो म्हळ्यार आमगेलो रमेश बाब तवडकर. आनी रमेश बाब तवडकरान जो इंटरव्यू दिलो तातूंतल्यान बरोच खोदळ पडलो. आतां खोदळ पडलो तो पडलो, तातूंत भितर ताका उटाची फाटभूंय आसा. त्याच बरोबर रमेश बाब भितरल्यान सामको घुस्मट्टा खतखत्ता. सो 2-3 मुद्दे आयले तातूंत भितरल्यान. एक मुद्द्याचेर आज जॉयल बाब तुवें एडिटोरियली बरयलां, ताजेरूय येवया आमी. पयलो मुद्दो आशिल्लो की एका सभापतीन म्हणप की आपूण समाधानी ना, आपूण मंत्र्यांच्या कारभाराचेर हॅप्पी ना. मागीर आपल्याक हांवें सादो प्रश्न विचारिल्लो, कोणी टॉप 3 मंत्री आहा तांचीं नांवां घ्या म्हण. ताणें मुगे तो प्रश्नाक असो गूट लावन शेवटून उडयलो. कळ्ळें तुका कितें काय म्हण, कोणाचेंच तुगे नांव घेवपा सारकी परिस्थिती ना म्हणून. हें आयकतकीर लोक एक बाब तुका कितें दिसलें, हें कितें राजकारण? राजकारण रमेशाच्या तकलेन कितें चल्लां म्हणजे रमेश तकलेन कितें चल्लां म्हणजे तूं कितें प्लॅनिंग करता फुडें. ही खूब जाणांचें प्लॅनिंग चालू आहा. पोस्ट महाराष्ट्र इलेक्शन कितें जावपाक शकता आनी खूब जाणांचें आपलें आपलें प्लॅनिंग चालू आहा. पण हांगासर जे उटाचे बद्दलचें राजकारण आहा पळय, तेणें एक सरकाराचेर कमेंट केलो तो वेगळो कमेंट आनी तो उटाचेर केलो तो वेगळो कमेंट. उटाचें राजकारणा फाटीं चल्लेलें, तितून ऑडियो लीक जाल्ले की बाबा अमको कार्यक्रम अमके एरियेन जावपाक जायना, मंत्र्याचोच परत ऑडियो एक कापतलो ऑफिसान येवन तुका, असले बी ऑडियो लीक जाल्ले. सो तेंचे उठा भितर ते राजकारण आहा, ते गट आहा तो भितर तो दिसता. इवन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे सामके इलेक्शनाच्या तोंडार सुद्दां आतां रिजर्वेशनूच 2 कुडके जाल्ले तेजे. सो पण म्हाका तेजे दुसरे मुद्दे म्हत्वाचे दिसले. तितून हेडोनान तेणी आन्सर करता आसतना उलयले परफॉर्मन्साचे मंत्र्याचे, तेजेरूच ते पावले की आपूण पळयता खंयचो मंत्री आपले बजेट कशें वापरता, आपूण बारीक नजर ना, आपूण तितूनूय समाधानी ना. सो तेणी एक उठाचे हितून सांगलें आनी दुसरें तेणी ओवरऑल गव्हर्मेंटाचे तो एक्चुअली उठा लागना, दोनी गजाली. आनी तेजो चान्स न्हू प्रमोद ओपोजिशनाकूय पडलो. ओपोजिशनाच्यान रिएक्शन येवपाक लागलें. हांगासर जर सभापतीच अस्वस्थ आहा जाल्यार हें कशें जातलें काय, चलतलें म्हणून. काल जे ओपोजिशन सगळे एके कडेन येयले तेंच्यांनी एक्चुअली तो मुद्दा आमी घेवं जाय आसलो की तेंच्यांनी एके कडेन येयले सगळे 7 जाण जे ओपोजिशनान. तेंच्यांनी आतां प्रधानमंत्र्याक बरयलां जॉबाचेर आमकां तूं तरी कमिशन दी म्हणून. 1 मॅन कमिशनच्या एक्टा अंडर, 1 मॅन कमिशन एक्टा अंडर आपल्याक रिटायर्ड जजाच्या अंडर तुमी तरी इन्क्वायरी करा म्हणून. आनी तेन्ना तेंच्यांनी रमेश तवडकराचो मुद्दो मांडलो की बाबा सभापतीच जो असो अस्वस्थ आहा ते कशें जावपाचें काय म्हणून. तुमची एडिट आयचें जॉयल बाब, तुमी म्हणटात की हांवें ताका सादो प्रश्न विचारिल्लो की तुमकां दिसता डिफेक्शनां, आतां तांची डिफेक्शना विशींच्यो भावना आनी तांची डिफेक्शना विशींची ऑर्डर. आतां ऑर्डर ते म्हणटात आपली कायद्याक धरून दिला, पण आपली भावना ह्यो तुवें आज ताजेरूच ताका शेप लायला कित्याक? प्रमोद, ही हॅज एक्सप्रेस हिज व्यू ऑन डिफेक्शन. त्याचो पर्सनल व्यू म्हणटा तो की this kind of politics, the limitations of this limitations of the, there are limitations of the politics which the party should have understood. Okay, that means he is completely against this kind of governance of defections. Very clear. Thoda fodo taka नाच मान. A few days back, 15 days पयलीं तुवें ताका एक कंप्लिटली तुवें ताका हें केलां म्हणजे ही इज गिवन देम अ क्लीन चिट एज पर लॉ, लेजिटिमसी दिला तुवें ताका. ह्या खंयच्या हितून बसता तें म्हाका कांय समजना. आर विदीन द प्रिंसिपल्स एथिक्सान बसता काय वेदर इट्स लॉन बसता, खंयच्या लॉन बसता, आनी हाव यू कॅन come with this kind of a thought now at a time when you have been pinched somewhere in the tribal melee which they are having now. तुका मातसो दुखलो म्हणून तूं आतां तसलो हें भायर दुखलो म्हणून सूर चेंज जालो असो. आनी नाव यू आर डुईंग एन असेसमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स. ऑल along you are the person who was in this whole scenario, in this whole group you are one of a key figure. अशें म्हणून आयलां की दॅट he is the person who has blessed the defection. अशें this is been reported. इतलें जालां आसतना इतलो टायम तूं उलोवंकूच ना. And now at a time when you are pained because of your tribal discord, now and because you feel that the CM has not backed you on that, you are trying to hit back is I think personal vendetta. Okay. तुका जॉयल म्हणटा आपल्याक पटत नाय, तुका बी तातूंत भितर कितें लॉजीक दिसता काय तुकाय पटना? पटना अशें न्ही. एक जे जॉयलान मांडलात तो ताच्या वांगडा सामको एग्री आसा की स्पिकराक जर इतकें हें दिसता न्ही जाल्यार जे हातीन चान्स आशिल्लो न्ही तांकां डिस्क्वॉलिफाय करपाक जाय 8 जाणांक त्या.
तूं थंय कितें बरयला पळय तेणी जे आपल्या वर्डिक्टान बरयला की पार्टी तो मर्जाचो मंत्र्याक शॉक बसील पळय मॅनिफॅक्चर रिक्रुटमेंट जालें म्हणून तसो ताच्या की व्हडलो शॉक चान्स आहा एक पेटिशन आहा तांच्या मुखार दिवपाचें तेंच्यांनी म्हणजे कोणूच करतना केन्ना मागीर हायकोर्टान अपेल केल्ली न्हू एक वेळ तेजो प्रभाव बी ह्या केसीचेर पडलो लास्ट टायम 10 जाणांची जेन्ना ऑर्डर सभापतीन फेवरान दिल्ली ते 10 जाण डिफेक्ट जाले तेच्या ती हायकोर्टान अपेल केल्ली न्हू मागीर हायकोर्टान खंय भायर मारली ती सो तूं म्हणटा की आपूण तुका ही भुमिका समजोवपाक शकता तूं कायदो एकवटेच्यान भावना एकवटेच्यान आतां जे स्पिकरान डिसिजन दिला तेजेर सुप्रीम कोर्ट कितें करतलो की पार्टी मर्जर जो विशय आसा भितरलो तो तेजेर सुप्रीम कोर्टाक किंवा संसद कोणा तरी डिसिजन घेवचें पडलें कितें प्रकारान एक्झॅक्ट कितें कारण पार्टी जर एक्झिस्ट आहा काँग्रेस बरोबर न्ही तो स्पिकराक अजून चान्स आशिल्लो आनी स्पिकराची एक हें आसा की भारतीय जनता पार्टीन काय जे बरे लिडर आशिल्ले म्हणजे मनोहर पर्रीकर म्हण पार्सेकर आर्लेकर तवडकर प्रमोद सावंत हे काय जे कॅडराचे लोक आशिल्ले तातूंत तवडकराचें काम आसा ताच्या बद्दल अजिबात डावट ना तो तुज्या कडेन उलयला तेजी पुरी कंप्लीट इंटरव्यू हांवें पळयला बरो भावनीक जावन उलयला आनी बरो शिस्तबद्द उलयला पूण म्हाजे ह्या मता कडेन हांव तेजो सहमत ना आनी जर तुका दिसता तूं त्या 8 जाणांक पयलीं डिस्क्वॉलिफाय कर आनी मागे उलय एक जे पिटिशन उरला तेजेर करूं येता न्ही ताचे दी म्हणटा तूं शॉक दिवपाचो दिवपाचो सुरेश देवशाडान दिवंक नाशिल्ले शॉक पयलीं एक शॉक दिवपाची गरज दिवपाक जाय